डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांचे 56वे पुण्यतिथी निमतान मडगावच्या रवींद्र भवनात सालाजाराचे बंदखणीत 19 महिने ह्या पुस्तकाचे लोकार्पण झाले। त्रिदीप चौधरीच्या मूळ पुस्तकाचो डॉक्टर नारायण देसाईन कोंकणी अणकार केला। पळयात। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि गोवा मुक्ति सेनानी त्रिदीप चौधरी की किताब बंगाली के बाद हिंदी, अंग्रेजी के बाद कोंकणी भाषा में अनुवाद कर और उसे लोकार्पण करने का अवसर मिल रहा है। मैं समझता हूं कि एक ऋण जो मेरे ऊपर शायद मेरा प्रारब्ध रहा हो या गोवा से एक प्रारब्ध में मेरा कोई रिश्ता रहा हो, आज लगता है कि एक उस ऋण को पूर्ति करने का अवसर हमें मिल रहा है। क्योंकि कुछ चीजें इंसान नहीं करता, मतलब जैसे हम ये कहें कि हमने ये किया, कुछ चीजें आपसे एक प्रारब्ध भी आपसे कराता है। क्योंकि मुझे जैसा साधनहीन व्यक्ति और एक मामूली आदमी इतना पुनीत काम ये किताबों का, ये संभव कोई शक्ति है जिसके माध्यम से ये हो रहा है। सर्वप्रथम मैं मंच पे उपस्थित वरिष्ठ समाजवादी चिंतक पूर्व सांसद श्रीमान केसी त्यागी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सर ने 1 साल पहले ही कहा था कि मैं इस पुस्तक समारोह में गोवा आऊंगा, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री आनंद मेनसे साहब ने भी, जब 2021 में हमने गोवा क्रांति की 75वीं सालगिरह मनाई थी, उसमें किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, लेकिन आज इस कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं। सुशीलाबाई, अभिषेक जी, आमचा सगळ्यांचा भाई, ताका अग्नी कित्याक म्हणटात म्हाका खबर ना, तो थंड मनीस सगळ्यांक थंड, आनी तुमी सगळे एका पुस्तकाक योग येवचो पडटा। म्हाका जाप जाता, एक भुरग्यांचें पुस्तक 2015 अणकार केल्लो, तें बाबडे अजून वाट पळयता, अजून ताका उजवाड दिसना। आनी हें पुस्तक अभिषेक जी आयले आनी तांणी म्हटलें की हें पुस्तक करूंक जाय कोंकणी। हांव म्हणलें हें पुस्तक तुमचे खातीर न्ही, आमचे खातीर करूंक जाय। तुमकां तें कोंकणीत येवचें अशें दिसता, ही गजाल वेगळी, पूण गोंयांत ह्या पुस्तकाची गरज आसा। कारण कोण तरी एक असो मनीस जाणें गोंयांत येवन कादयेंत बसून गोंय समजून घेतलें, आनी आमकां गोंय कळटा ताचे परस ताका तें बरें कळ्ळें। हें म्हाका ह्या पुस्तकाचो अणकार करतना सतत जाणवलें। त्रिदीप बाबू ज्या दिसा भारताची संसद सुरू जाली, त्या दिसाच्यान अखेरच्या श्वासा मेरेन खासदार आशिल्ले। ह्या मनशान भारताचेर जे प्रेम केलें, ब्रह्मचारी मनीस, जिणेंतली 13-13.5 वर्सां ब्रिटिशांचे कैदेंत काडली, आनी तांच्या पुस्तकांत मजा अशी, ते पोर्तुगीजांचे कादयेंत बसून ब्रिटीश आनी पोर्तुगीज हांच्या कादयांनी कितें फरक आशिल्लो हें बरे तरेन आमकां समजून दितात। आनी पोर्तुगीज जे अधिकारी आशिल्ले तांचे कडेन वाद घालतात, तुमकां इतलेंय जमना, आमच्या ब्रिटीश जाले अशें करताले। अत्यंत कठीण प्रसंगाचेर हो मनीस त्या पोर्तुगीज अधिकाऱ्या कडेन जे तरेन संवाद साधता, तो वाचल्या नंतर दिसता हो मनीस म्हणजे कितें तरी एक वेगळेच रसायन आसा। अणकार वेगळे वेगळे केले, पूण ह्या अणकारांत भितर एक गजाल अशी आशिल्ली की हें गोंयचेर पुस्तक, गोंया बद्दलचें, गोंयचे मुक्ती बद्दलचें पुस्तक, तें बरयता कोण तरी, आनी तो तें अशे तरेन बरयता कारण याद धरून ताणेंच खंय तरी बरयलां की हांवें तशी डायरी बी दवरून आशिल्ली, पूण ताची बारीकसाण इतल्यो बारीक बारीक यादी हातूंत भितर आसा की ह्या मनशाक खरेंच मानपाचो। गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, समृता कणगावकार आणि संगीता ओली।